आयज शेनवार आनी फाल्यां गोंयांत तुळशी लग्न लोक करता आनी आतां आमी सद्या पणजे मार्केटान आनी पणजे मार्केटान सगळे साहित्य तुळशी लग्न लागता सगळे हांगासर मार्केटान आसा आनी ताका लागून लोक आतां सांजेची वेळ जाल्या कारणान लोक हांगासर खरेदी करपाक आयिल्ले आसा. जो न्हवरो म्हणटा दिनो आसता तेची रेट सद्या सगळे साहित्याची 200 रुपया पणजे मार्केटान आसा. त्या भायर सगळे साहित्याचे शिरमुल्य आनी कितें घेवपाक गेले जाल्यार जवळपास 500 रुपयांनी सगळे साहित्य येता. अशें एकंदरीत आमकां हांगासर रेट तेंच्यानी सांगिल्ले आसा. तर अशा तरेन पणजे मार्केटान मोठ्या प्रमाणात लोक तुळशी लग्नाचें सामान घेवपाक येयलेले आसा. पावसान मातशें हे केलें. कितें कितें घेतला आतां? वीस घेतला, शिरमुल्य घेतल्या. रेट कितें आसा? रेट 200 रुपया 200 रुपया. 200 रुपया. म्हारग आसा मातशें काय? आतां कितें घेतलें तें हांवें एमकी आवायची आनी न्हवरो. सो ह्या फावटी कशी रेट कितें दवरल्या? 200 रुपया घेता. मागीर ऊस म्हारग ऊस 120 रुपयांनी पडटा ऊस आमकां. आनी 50 रुपया. सो सगळे 200 रुपया दवरला. आनी बाकीचे हे बी चिरमुले आनी कितें? 30 रुपयांनी 20 रुपयांनी 50 रुपयांनी पावकिलो 50 रुपया आनी 30 रुपया. कितले वर्सांनी विकता तू हे? आमकां जाली विकता हांगा 4-5 वर्सां जाली. आतां मार्केटान विकता दिसता न्ही? भायर कोण ना आतां? स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव.